लास्ट इयर आम्ही पणजे हांगासर एक्झिबिशन दवरलो आनी आतां आमी सावथाक एक बॉडी आमी सावथाक दवरला आयज आमी मारगांव हो डिस्प्ले केल्लो आसा. आमचे कादियन विलेज जे स्कीम आसात तुमकां खबर आसा जायते आमचे यूथ हे ते बेनिफीट घेतात आनी आमी गांवांनी वचोन जे विलेजान वचोन जे आमचे जे कितें कादी जे स्कीम आसात ते आमी लोकां मुखार हाडटात. आनी ह्यो कादी स्कीम म्हटल्यार तुमकां खबर आसा जेन्ना आमचे गांवांनी वयता तेन्ना एक्सप्लेन करता जे कादी स्कीम आसा ते आमी एक्सप्लेन करता. तुमकां खबर आसा जेन्ना रुरल तशेंच आमचे अर्बन जे एरिया आसा तातूंत आमी जावं अर्बन जे आतां आसा तातूंत आमकां ती सबसिडी जी आमची 25% आसा तशेंच 15% आसा. जेन्ना रुरलान वयता तेन्ना आमकां ST जावं OBC जे फकत आमकां सपोज आमकां 1 लाख लोन काडपाक जाय जाल्यार जे ST OBC हांगा आमी फक्त 95% आमी 5% आमी भरपाक पडटा. कॉस्ट ऑफ जो प्रोजेक्ट घालता 5% आमकां भरचें पडटा आनी 95% आमी गव्हर्मेंट सायडीन आमी लोकांक आमी दिता. तशेंच आमच्या ज्या रुरल आमचे अर्बन जे एरिया आसा तांकां आमी 10% आमकां घालचें पडटा आनी आमी गव्हर्मेंट आमची 90% आमी दिता. अशी आमची स्कीम आसा आनी स्कीम हांव मागता आमच्या गांवांनी वाड्यांनी लोकांक जी स्कीम आमची आसा ती आमी लोकांक पावयता ती घेवची म्हणून हांव मागता. स्वता प्रोड्यूस करप, स्वता कष्ट करप, स्वता कमवप आणि लोकांनी ते घेवप, मार्केटिंग करून घेवप हे अत्यंत महत्वाचें. हांव म्हाका बाब हातूंत मात सांगतालो की ताचे खुबशे प्रोजेक्ट्स आसात, स्किम्स आसात ताचो फायदो गरिबां कडेन पावपाक शकता. कष्ट करून जर मातशे त्रास काडता. हांगा येता आसतना एक्झिबिशन पळयलें काल आमी असेंब्ली कॉम्प्लेक्सान कुणबी साडयांचे आनी कुणबी ड्रेसीसांचे एक्झिबिशन आशिल्लें हँडलुमाचें हातूंत. थंय लक्षांत आयलें की कितलेश्यो आयटम त्या महिलांनी तयार केल्ले आसा, पर्सी तयार केल्ले आसा, डायऱ्यो तयार केल्ले आसा, फोल्डर तयार केल्ले आसा, म्हणजे कांय ना अशें ना. आतां हांगा येता आसतना हांवें खुबश्यो वस्तू पळयल्यो पळय खादीच्यो ज्यो बरे बरे त्रास काडून तांणी बायलांनी हें केलां, तयार केल्या. तांकां जाय म्हणटा तें मार्केट आनी म्हाका खंत जाता की आमी तांकां मार्केट दिवपाक शकना. ज्या पद्दतीन मार्केट जाय त्या पद्दतीचें मार्केट आमी वचून तांकां अवेलेबल करून दिवपाक शकना. आनी स्वताचे कश्ट आतां पयर म्हाका जातालें स्टेशनाचेर तांणी एक स्टॉल दिल्लो आसा अशेंच महिला स्टेशनाचेर तांणी घालां. म्हाका दिपाली नायक सांगताली की एक स्टेशनाचेर ताणें महिला ग्रुपाक एक स्टॉल दिल्लो रेल्वेन. थंय तांणी प्रोडक्ट्स बी डिस्प्ले करपाक स्टार्ट केला. पूण ताका खऱ्या अर्थान म्हज्या मतान जाय तो अत्यंत बरो जागो फॉर मार्केटिंग. कारण वस्तू बऱ्यो आसता. कोणीय गेलो जाल्यार 2000-3000 गिरायक करता. म्हणजे हांव काल त्या एक्झिबिशनाक गेलो म्हाका ड्रेस हांवें हें घेतलें, शाल घेतली तांची, हांवें डायरी घेतली आनी कितें कितें आयटम आसता ते तुका घेवपाक मेळटा आनी खरेंच बरे आयटम आसता. आनी म्हणून म्हाका दिसता खादीच्या वस्तूंचो प्रमोशन करप, तांचें एक्झिबिशन करप, तांच्यो स्किमी लोकांक सांगप आनी लोकांक इनवॉल्व करून घेवप हो एक बरी संदी आसा ह्या बोर्डाची. आनी म्हाका खात्री आसा बाब एंथनी आसा, बाब सर्वानंद आसा आनी जॉन्सन CEO आसा. जॉन्सन तसो मातसो एक्टीव आमच्या म्युनिसिपालिटी चीफ ऑफिसर आशिल्लो ताका खबर आहा काम कशें करप तें.